दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. मुगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेक थोड्यो संगती त्यो कित्यो भितर एकतात पळय, कितें काळजांत उरतात पळय, ती आमची जिणी ग्रेस्त करता. आमचें आनी हेरां मदलो संबंद तो आमचो ग्रेस्त करता. आमचो संतोश, सूख समाधान, आमची तृप्ती वर्ती करता. खंयलें चिंताप आमी काळजांत दवरता तशें. रोनाल्डिनो ताच्या भुरग्याक रोनाल्डो जुनियर रोनाल्डोक तो बरें लिसांव शिकयता. रोनाल्डो तो संवसाराचो अती श्रेश्ठ फुटबॉल प्लेयर. ताका सगळीं लायक करता, हजारांनी ताका फॉलोवर्स आसात, फॅन्स आसात रोनाल्डो म्हणून. देखून तो रोनाल्डोन ताच्या पुताक कशें शिकयलें. ताचो पूत टिनेजर हायस्कुलांत आलो म्हूण एक दीस ताका फोन येता, खंय म्हळ्यार ग्रावंडांत हांव. ताचो पुताक तो कोच ट्रेनींग दितना दिवचो तो बारी नवाड कोच तो एक ताका थंय थावन एक फोन करता रोनाल्डो घेवन ताचें कोचाचें फोन म्हज्या पुता शिकोवचो कोच हो फुडल्या फोन काण येता आनी आन्सर करता. गूड मॉर्निंग म्हणटा कोच रोनाल्डोक. आनी रोनाल्डोक सांगता, तुका एक खंतीची दुखाची गजाल म्हज्या दोळ्यांनी दुकां येवन तुका तें सांगता येता. कालें तें काम जालें म्हणटा. तुज्या पुतान एक अंगविकला पांय नासलो चेडो तो येवन ग्रावंडाचेर एक पांय काडून दोन बेतां काडून बेतां मदें रावन एका पांयांत तो जंप करून बॉल खेळटालो. ताका तांणी तमाशे करून पांय मोडुल्ल्या तुका हे ग्रावंडा भितर कितें येजे म्हणून ताका इन्सल्ट करून ताका तांणी भायर घालन, ताका दुखोवन, ताका खंतिश्ट करून, ताका एक केवल बरी पळोवन, ताका मस्त दुखची उतरां म्हणून ताची मोतींत गायोवन भायर तांणी कांय मारूं ना, भितर तांणी गाय करून अंतच करून दुखोवन ताका धरलो. तो रोडोन भुरगो वचून एकाडे वचून बसलो म्हूण. तक्षण चरको पुरा थंय खेळोवन आनी प्रकन घरा फाटी आयलो. बापा हाय डॅडी म्हणून पटलून धरलें. देखून डॅडी म्हणालो, तुवें ग्रावंडांत आतां कोले बरें तुजे गूण दाखयले, कोलें तुजें बॉल दाखयलें. डॅडी हांव 2 गोल मारले, व्हडले गोल मारले म्हूण. मागीर काल तुवें मारलें, मागीर काल तुवें भायर हाडलें तुजें म्हूण विचारलें. तुवें त्या भुरग्याक पांय नासल्या भुरग्याक फटलून दवरून तुवें ताका आदार दिवन तुज्या खांद्याक तो साथ दवरून ताणें एका पांयांत एक गोल मारच्या बरी खरी जालें त्या भुरग्यान. तुमचें खेळून जाल्ल्या उपरांत तो भुरगो दोनी आपली स्टॅचरांक काडून थंय वचून क्लचाचेर येवन ते ताणें एक फुटबॉल तुमी खेळटाना तो बॉल एक सकून संतोशान गुड्डयलो. तुमी ताका कितें खेळलें, तुवें कितें केलें ताका हे म्हणलो ताका काणून. हाळे तुका शिक्षा इत्त, तुका हांव इतले पयशे दिता न्ही, तातूंत $10,000 $10,000 दर एकाणें तुज्या हातांत. या तो भुरगो खंय आसा म्हूण. ह्या म्हयन्याचे तुका एका म्हयन्याक तुका 20,000 मेळटात न्ही. हांव $20,000 तुका ट्रेनिंगाक दिता न्ही, तुका जाय जाल्लें. ह्या म्हयन्यांत दर 10,000 हर्देताचे पयशे दर 10,000 तुज्या हातांत दिता. या ताका तुवें पटलून धरून हे 10,000 तुका पनिशमेंट आपलें तें ताका दिचें तुवें. तितलें मात्र न्ही, ताचे कडेन ह्या खेळाची वस्तू आसली. रोनाल्डो म्हणले टी-शर्ट आसली. ती ताणें 100-200 जायत त्या बॉक्सान फुल्ल भरून काडयली आनी ती काडून ती ऑर्डर करून ताणें हाडयली आनी ती काडून तो गेलो त्या अनाथ आश्रमाक. ह्या अंगविकलाचे भुरगे आशिल्ल्या त्या जाग्याक गेलो आनी थंय वचून ताणें ती वस्तूरां हर एकल्या आपल्या पुता वरवीं पुताच करना ताच्या पुतानच त्या हर एका भुरग्याक त्या अंगविकला भुरग्याक ताणें आंगार घालच्या बरी तांच्या वस्त्रा वयर एक ताणें अशें फोल्ड करून हर एका भुरग्याक ताणें घालच्या बरी केलें. बापायन आनी पुतान दोगांनी मेळून त्या भुरग्यांक ताणें घालें. आनी रोनाल्डिनो एक म्हणालो, मोगाच्या भाव भयणीनो, हे व्हिडिओ पळयतल्या भाव भयणीनो, तुमी भुरग्यांक व्हड शिकाप दितात, आमी व्हड शिकाप दिता आनी आमी व्हड ग्रेस्त करून पळयता. पूण तांणी काळजांत ग्रेस्त जाल्यार ती ग्रेस्तां उरतात. काळीज ग्रेस्त करच्यो, अंतस्करण ग्रेस्त करच्यो, एक इल्ल्योच संगती घालून तांचें जिवीत ग्रेस्त करचें म्हणाल्यो. तो संगती जावन आसा
दयाळ बिरमत पावचें कंपॅशन, दयाळ बिरमत पावचें तसले गूण तांच्या काळजांत घालीचे. तसले गूण घाल्यार आमची भुरगीं वर्तीन जातात, तांची जिणी नंदन जातात म्हणालो. म्हज्या भाव भयणीनो, आनी एक तुमकां सांगूं कशें तां कितें गे म्हळ्यार आमच्या एक भयण जावन आसा पिनोला, तसो न्हवरो राजेश मार्क एक बऱ्या कामार आसुल्लो. दुबळो भुरगो तो कांय नातुलो, स्वंत ताणें काम करन त्या आरब्या वटू जियोन वयर येवन मागीर आरब्याची एक ल्हानशी कंपनी आयली ताका चलोवंक दिवन थंय तो गॅरेजीन काम करन आनी प्रकरण पयशे करून वयर आयिल्लो. पयल्यान घर बांदलें, मागीर काजार जालो आमच्या पिनोला कडेन. पिनोला ताची वकाल काजार ताचेर जाल्ल्या उपरांत बरें करून घर बांदून ती समाधान येना आली. वो गडुलो दुडू पुरा पिनोला धाडटलो. ताणें तेंय दुबळ्या कुटुंबांतलें म्हणून ताका जाय जाल्लें पुरा भांगार आनी प्रकल्लें बारीक सोबीत चेडूं. आनी देखून ताका जाय जाल्लें भांगार वज्रांचो नेक्लेस पुरो हाडलो. ह्या चेडवान कितें केलें म्हळ्यार एक वळख जाली, इन्शुरन्स पॉलिसी म्हणून पॉलिसी करची. आनी त्या पॉलिसीचे वट्ट वचून हाका त्या मनशान बरें पॉलिश केलें. येवपालें सगळो दिसी ताचेर हांगा एक मिटींग, हांगा एक पॉलिशाच्या विशयान सांगू मिटींग, ती एक मिटींग, इन्शुरन्स कर ताच्या विशयान पॉलिसी करची घरांनी वचून हाका जाय न्हवरो इतलो धाडटालो. ताच्या मागीर आचें थंय पयशे तितले गेल्यार तूं इतले मेळटा, तुका इतलें एन्जॉय करूं मेळटा. थांव तूं गेलो तूं ताच्या सिनियर मॅनेजर जाताय, तूं सिनियर मॅनेजर थावन मागीर तूं ताच्याक वयर येताय, मागीर CEO म्हणसर तुका एसिस्टंट CEO जावं तुका कंपनी जावन खरें पुरा सांगून ताणें पॉलिश करून आचालें भांगार आनी पुराणें रिणां दोन तांचे पयशे पुरा काणून गेल्यात. आतां तो काणयलो पंगनामा जालो, सोंड दवरलो. हे पयशे आचें भांगार आनी पुरा गेलें. खंय तोंड दाखोवच्या बरी ना. ते राजेश मार्काक कळ्ळें. राजेश मार्क रजेर आयलो आनी राजेश मार्क येवन आमच्या लागीं आयलो. एक ताणें उतार म्हळें मगाच्यानो, म्हज्या बायले कडेन कितें तुवें वगडयलें, कितें गेलें. ताणें सांगलें हांवें विचारूं ना. ताणें म्हळें कांयच ना, दुर्बळें जावन गेलां. हांव आसले भिकारी बरी जालें आतां. पूर आमी आमचे कडेन कांय ना आनी गळोवन जायचें. घर आसलें ताणें बँका आडव दवरलां. कांय नातल्या बरी केलें. मग कांय दुकां ना. आनी मुखार म्हज्या बायलेन भांगार जालें ताचें मोड भांगार जायचें, ताचें काळीज भितर जायचें, ताचे भितरल्यो आशा त्यो भांगाराच्यो तसल्यो जायचे. पयशा फाटल्यान आस्ती फाटल्यान दौलती फाटल्यान पडून आमकां ताणें सत्यानाश केलें. म्हज्या बायलेन व्हड हांव कांय चिंतेना, एक दूख हांवें घालूं ना. म्हाका इतलें दुखलें आयकताना हांव थंय धांवन आयलो. म्हज्या सैऱ्यांनी सांगलें हलली गजाल म्हूण हांव धांवन आयलो. ताच्या भांगार कांय म्हणून हांवें तुमच्या मुखार ताका सांगचें, ह्या पवित्र जाग्यार म्हणचें, तुमच्या आश्रमांत आल्तारी मुखार ताका हांवें सांगचें इतल्यांत. आनी तुवें भांगार जाल्यार म्हाका पुरो, तुजो आत्मो भांगार जाल्यार पुरो. आमी खंयलें बायलें भांगार वगडयल्यारय आमी जोडयेत, तुजो आत्मो वगडोवन तुवें जियोंक जायना. तुजें भितरलें अंतर्मळां भांगार जायचें, तुजो आत्मो भांगार जायचें, तुजें जिवीत भांगार जायचें, फुडलें जिवीत म्हणून. तें रडलें, आपणाची चूक वळखलें, तें भितरल्यान भांगार जावन तायलें. मगाच्यानो आनी एक घडी तुमच्या मुखार दवरता. कितें म्हळ्यार आमी एक मिसावण ठाण्यांत आसल्या आनी मिसावण ठाण्यांत आसल्यांत हे लेपरा वंचने करचें, मोस करचें, चिटींग करचें जायते मनीसात. एकलो आयलो आनी म्हणालो, इल्लो 3 म्हयन्यांत हांव येतलो, मागणें करतलो, आमकां सांगात उलयतलो, खालें सांगल्याक तक्षण येयले पयशे व्हडना वचोन आनी दितलो. थोडे आमकां मार्केटी वचून जायनातलें, रांदे नेडू हाडटलो आनी दितलो. बारी फ्रेंडली जालो. तो म्हणालो, हांव इल्ल्याशा कश्टांत आसा, म्हाका भायर वचचें, बरी एक विजा आसा. देखून तो दळा 30 आनी 5 वर्सांचे पयलींचे उलोवचें हांवें, 30 आनी 5 वर्सां पयलींचे. तो आयलो आनी फादराबडे म्हणालो, म्हाका 20 आनी 3,000 जाय म्हण. त्या दळा ते 20 आनी 3,000 म्हण आतां पळया कितले लाख म्हूण तुमी चिंतून पळया. 30 आनी 5 वर्सां पयले आमच्या एकावंटार खंयांत, आमच्या गोंयताच्या एकावंटार ते ओट्टू केले. ओट्टू करून जाल्या उपरांत मागीर फादराबाक 5,000 जायचे. ते 5,000 टाना ते जाताना 20,000 जाले. 20,000 जाले, उरले 5,000 आनी परत मागीर सोदून आनी प्रमठान परतून 1,000 मेळ्ळो. मागीर 2,000 जायचे. मागीर ते कोणाचे खांडयले फादराबान, ताका 20 आनी 3,000 म्हाका फादराबा लेख केलो, परतून म्हजे कडेन दिले लेख करूं. आनी ते पूर आमी लेख केले. लेख करून ताच्या हाका ताका दिले आनी व्हरून गेलो तो.
व्हरून तो गेलो मनीस मागीर गोवन आमकां पळोवना, तो भायर येवचोना कांय ना. ताका जायत्यो बाळबुदी आसात म्हूण कळ्ळें. थंय कळ्ळ्या तक्षण पाद्राब एक दीस आमकां अशें केलें न्ही. हांवें पयल्यान सांगलें नाका पाद्रे 5,000 दिया, 10 जाणांचें काणून दी. आमचेच तेकलें आमकां बुडयलें, आमी खंय पळोवनचें. वडिला कळ्ळें जाल्यार वडिला कितें म्हणचो. तो इतलो भाग्यवंत पाद्राब, तो भाग्यवंत पाद्राब, इतल्या मागण्याचो, इतली दुबळी गाय जियेतालो तो. ग्रेस्त कुटुंबांतलो जाल्यार दुबळी गाय जियेतालो. ओलो सिन्सियर भाग्यवंत पाद्राब. हांवें पळयल्या भाग्यवंत पाद्राबा मेकया एक भारी उसल्या स्थानार आसचो तो. ताचे पांया पण ताका नमस्कार करूंक फावत आसलो पाद्राब तो. आनी ताणें ना तो बरो जाता जाल्यार एक कुटाम बारा जाता जाल्यार ताचे वरवीं ताचें व्हडलें कुटाम म्हणटा तो सगळें कुटाम वयर येत न्ही. मस्त चेडवां भुरग्यांत शिकापणान वयर येतीत न्ही. तो भायर वचून दी म्हणून हांवें दिलें म्हणलो. हांव दिता म्हणलो. दिलेत हांवें मस्तपटी आडयलें. 5,000 दिया, 10 जाल्यार एक 7,000 दिया. ताच्या वरते दिनाकात फादर म्हळें. ताणें दिलेत पुरो खाली करून दिलें. तो सुपिरियरान सांगल्या बरी. आमी 4 जाणां आल्या. ताणें म्हजे कडेन ही गजाल सांगली, दिता आनी विचारता दिता म्हणून. हांवें दिनाका म्हळें. आनी दोगां पात्रांक आमकां तुत्तना कळीतच ना. आनी काडले ताका पयशे लेख करून दिले. हांवें लेख करून दिले पात्राबाक 23,000 आसा, 23,000. त्या वेळा कालार त्याला 17 काणयो आसती आनी परत मेळटल्यो तेन्ना घरा आले. त्या खाण दिलें पाद्राबान. आनी ते दिल्ल्या उपरांत तो गेलो मनीस फाटी हांव कुतना. एक दीस पाद्राबान सदांय तो आमचे सांगता ब्रेकफास्ट येवचे पयलें 1 वरा पयलें उठतालो. आमी हेचे आलता इगर्जिकेच्या पयलें. नातल्या ताणें येवचें जालें 5:30 वरांक. वो 4:30 दिंबी घालून हातवेर घालून मागतालो. हांवें म्हळें नाका पादो, तुमी 4:30 वरां उठोवन दिंबी घालून हातवेर घालून मागतात आनी राती न्हिदोंक घेवच्या पयलें परतून 1 वरा हातवेर घालून 1 वर थंय बसतात, तुमी मागणें करतात. नाका, देव आमकां खंय तार फाटी कर, तुमी रेस्ट काडया. ते पयशे ना फादर, हांव पयशे फाटी येवंक मागना. पळया म्हजी लो उबी रावता सांगतना. फादर ते पयशे फाटी येवंक दी. तो मनीसान आमकां अंडीचे पयशे म्हूण हांव मागना. तसो ओत्मो सलवार जावन दी. तसो ओत्मो सलवार जावन दी. 1 ओत्मो वगडोवन जो सोम्या अल्या त्या खोट्यापणांत ताका बाच्याक म्हणटा तसो ओत्मो सलवार जावन दी म्हूण मागता म्हणलो. म्हजें त्या दिसांतल्यान म्हजें जिवान परिवर्तन जालें. आमचें रिलेशन दुखयलां. आमी बारीकपण काणयता, दुसऱ्या कडेन सांगता. ताणें फाटल्यान दिता म्हणसर फाटल्यान पडटा. तांचे ओत्मो सस्नाबाळचो आमची कूड कुसोन येता. पूण ओत्मो सस्नाबाळटा तो नास जाताना आमी ताका परवा करिना. त्या फादराबान म्हणलें ताचो ओत्मो नास जाता देखून तो फादराबाक पडोवन गेला परवा ताची. तो दाखय ताचो ओत्मो वांचाचे ते 23 lakhs न्हय, 23,000 न्हय. ताचो ओत्मो वगडोवन जो तो मोला दीक. आमचे पयशांतले उपास रावन आमी कशें कधी देव दितालो. तो सोत्मो नाच करनाका देवा म्हणून हांव ताच्या खातीर मागता. पळया मोगाच्यान. आनी एक तुमकां सांगता, मत्त जाणां पियोन्यांत बरोली पियोनेची हांगा येतात. तशेंच ताच्या सांगता आनी एकलो आस्तीचो वांटे करीचे म्हणून एकलो आयलो. आस्त आमची वांटे करीचे म्हणून आयिल्ली. आस्त देखून तांकां कितले आतां आस्त गी म्हूण विचारलें. आमी तेगा जाणां भुरगीं आमकां 3 एकरे 80 सेंट्स जागो म्हूण 80 सेंट्स जागो 3 एकरे 80 सेंट्स जागो. आनी आमी आमच्या भाव आनी भयण आयल्यांत. ती भायल्या गांवांत गल्फांत आसात दोगांय. आनी बऱ्या कामार आसात. ताच्या भावा कडेन ताचे व्हंकल नर्स आनी व्हडल्या कामार आसा. बरे पयशे केल्यात. मागीर खंय हांगा सिटींत 2 व्हडलीं फ्लॅटां आसात. व्हडलीं बिल्डिंगां कोरडां वयर 2 फ्लॅटां आसात. भाड्याक दिल्यांत. इतल्या हजारांक भाड्याक दिल्यांत म्हणलो तो. ताच्या मागीर थंय हांगा एक आस्त खणयल्या. घर आनी कांय बांदूं ना म्हणलो. आस्त काडून दवरल्या. मागीर आमी थंय बांदचें म्हणलो. आनी मस्त अनुकूलात पळयतना कळटा. आयिल्ल्यान कार कळटा खंयच्या त्या लेवलाची ती जियेतात की म्हणून. मागीर ताचे भयणी आयिल्ले. ते म्हणले अल्याडे काम करता. हांव अल्याड्या कामार आसा म्हणून. व्हडल्या कामार आसात. बरी चिकल्यान बऱ्या कामार. तिचो न्हवरो बरो काम करता. मस्त आसता. दोगांय सांगाता मेळ्ळ्यांत. आनी त्या भावान त्या आवय बापाय पळयलें. कोणें गे म्हण विचारलें पाद्राबा सिप्रियानान. फादर सिप्रियानाची दुबाय तांकां वळख खंय. तशें फादराबाड वताय करतात. तुमी मोदें पडाजे म्हणटात. काले मोदें पडाजे म्हणून. तो तुज्या आवय बापायक मरता म्हणसर कोणें पळयल्लें. त्या भावान पळयल्लें. मागीर आसतना तो पळोवन नासलो. पूण आमकां आस्तीचो वांटो दिता म्हणलो. आतां आमी भायर गेले हांव पळय तो हांगाच आसलो.
ताणें पळयलें. आतां आमकां 3 एकरे 80 सेंट्स 380 आसा, 3 एकरे 80 सेंट्स आसा. देखून आमकां 1 एकरो 20 सेंट्स, 1 एकरो 20 सेंट्स आमकां दिचे. 1 एकरो 20 सेंट्स तोट आनी इल्लो जागो म्हाका दिचे. 1 एकरो 20 सेंट्स आनी आमकां म्हाका ताका भयणीक दिचे. 1 एकरो 20 सेंट्स तो दवरून दी म्हूण. पळयताना कोण घेवन कळलो असो भाव कोण. ताच्या घराक गेल्ले हांव. वत्त ताचो बापाय मरच्या पयलें. ताका मागणें करूंक ताका एक सायड येता म्हणून कालीन बगतालें म्हणून आमकां मागणें करूंक आपयल्लें न्हीद पडना म्हणून. पळयता ताका सायडान कांय जावना, न्हीद पडना अशें म्हाका सोमाक केलें ताका. व्हडली मागीर ताच्या पतीनी आल्या, आवय आली. तांकां मेळून आमी आयले. हांव सकट जावन बरें जालें ताका. थंड कश्ट आनी सांगलें आमी आस्त पळयल्या ती. हीं दोगां भायर वचून बरें शिकप कळोन बरें जडूंक तो हांगा सकाळीं पावसान काम करूंक मातयेंत आनी गोट्यांत काम करना ती आस्त ताणें वयर हाडली. तो PUC शिकला, हांगा ही शिकली, कॉलेज शिकोवन आनी काल ट्रेनींग करून भायर गेल्यांत नर्सिंगान करून. आतां तो कश्ट आतां हांगा कसलो. आतां 1 एकरो 20 सेंट्स हाका दिजे खंय 1 एकरो 20 सेंट्स ताका न्याय गी भावाक आनी भयणी वांटो मेळाचे गे वांटो मेळाचेत. हें फॅर, हें सारकें जाल्लें. न्याय निती प्रकार आसा. पाद्रा म्हणलो हांव तातूंत मोदें पडना म्हणलो. ना तुमी दोगी येया मोदें पडा. पाद्रा म्हणलो ना आमी मोदें पडना. तर न्याय नितीचें न्ही गे, न्याय नितीचेंत फॅर न्ही गे, फॅरत. पूण तुमी हें विचारता तुमकां आस्तीचो वांटो जाय म्हणी. तुमकां हांगा तुमकां बुडोवन गेल्या तितली आस्त आसा, उपयोवच्या बरी तितली आस्त आसा. तुमकां आनी तुमच्या संततीक तुमच्या भुरग्यां बाळांतली आस्त आसा बँकांनी आनी हांगा जाग्यांनी खारा आनी प्रकाणयल्यान जाय तितलें आसा. तो पोरणे एक जीप खंयच्या कालाचें गे महिंद्रा जीप व्हरून आसा ताचेर. त्या बापाय करतलो हाडटलो त्या जिपार. त्या सकलातान गुंडी येता ताणें वयरेचें आहलें. पावसान ताचे कश्ट. ताणें ताकाय दोगां भुरगीं आसात, एक चेडो आनी चेडूं. आनी तल्याची तुमी आस्त मांडून काणयतात. तुमकां भितर तावन दार बसता आसा. तुमी आस्तीचो वांटो शेअर जायचे म्हणल्यार हांगा प्रश्न येना. हांगा प्रश्न घाल म्हळ्यार तुमी इतके लाभ जाल्यात. इतली लाभदोनी दुडवाक आनी आस्तीक तुमचे भितरलें एडिक्शन, तुमचे भितरली लाभदोनी तें तुमकां वडटा तें विचारूंक सुवाय ताची गरज आसा म्हणून न्ही. वांटो तुमकां जाय तें म्हण न्ही. तुमकां भितर तावन तुमचो तो आबलास, तें ग्रीड, तुमकां ती आशा तुमकां रवड घाल्या. बरी सर्पान रवड घाल्ल्या बरी, आग घेवन रोड घाल्ल्या बरी, फेरमारी रोड घाल्ल्या बरी. ह्या आशेन तुमकां रवड घालना. त्या भावाचें तुमी सत्यानाश करूंक बेसरल्यात. देखून आमी हातूंत मोदें पडना. तुमचो आत्मो सलवार जावंक आमी मागता वाचता म्हणलो पाद्राब. आसतना आमी दोगांचो तुमचो भावाचो आनी भयणीचो आत्मो सलवार जावंक हांगा मागता स्वाय. ताणें आस्त विंगड करून तुमकां दिजे म्हणून न्ही. ताच्यात कांय उत्पत्ती मेळना. ती सगळी इकल्यार तुमच्या अशें कोरडान तितल्यान ताका मेळना. तांच्या दोळ्यान दुखां भरलीं आनी उठून गेलीं ती. आमी वचोन हांव मागीर कितें जालें गुत्तूना. आतां आमी विचारून पळयचें कालें जालां तेणें गेल्यार. मगाच्यान थोडे फावटी पियोवणे एडिक्शन्स, पियोवणे कठीण जाला. म्हजो घरकार कठीण पियेता, म्हजो पूत कठीण पियेता, म्हजो बापाय कठीण पियेता म्हणून सांगून येतात. त्या सगळ्यांक कळीत जावंक जाय पियोवण्याच्या पिवंड्याच्या बायलेक ताचे त्या विशयान बाबा पिवंड्याच्या बायलेक कळीत जावंक जाय. आतां पियोवण्याच्या पुताक कळीत जावंक जाय बापा कित्याक पियेता म्हणून. बायलेक कळूंक जाय पती कित्याक पियेता म्हणून. कित्याक ह्या सारको पियोवन तो एडिक्शन जाला गे म्हणून. ती ताका कित्याक म्हूण समजोवंक जाय, नॉलेज जाय. तो सोरो तांची सावरां पळय आमकां मजेड विचारची. फादर तो सोरो सोडटा गे तुमकां कळटा न्ही. म्हजो न्हवरो सोरो सोडटा गे, म्हजो पूत सोरो सोडटा गे. पळय गे तो फाटी येता गे, तो फाटी येता गे, तो बरो जाता गे, तो पिवनचें स्टॉप करता गे, पिवनचें स्टॉप करता गे म्हूण. कित्याक लोकांक हें जाणा जावंक जाय. लोकांक हें तो सोडटा गे म्हणल्यार जाणा जावंक जाय. तांचें जिवीत नॉर्मल जाता गे म्हूण पळोवंक जाय, जाणा जावंक जाय. परतून तो पयलें जिवीत नॉर्मल जाता गे या पियोवनांत तो मरता गे तो म्हूण जाणा जावंक जाय.
तांचें जिवीत फकत बांदून परत परतून बांदून हाडूंक जाता गी म्हूण आमच्या लागीं तांकां इसर जाणा जावंक जाय. म्हज्या न्हवऱ्याचें जिवीत परतून तो बांदून हाडूंक जाता गी, म्हज्या पुताचें जिवीत परतून म्हज्या डॅडीचें निवार परत बांदून हाडूंक जाता गी. आतां वगडायिल्लें जिवीत सोऱ्यान कर घाल्लें परतून समा करूंक जाता गी म्हूण तांकां समजून काडूंक जाय. तेन्ना तांणी इसर इतलीं सवालां तांणी म्हाका विचारचीं, तें हांव घेयत रावन आयकोनचें. मागीर हें सवाल हांवें तांकां विचारचें, हें सवाल. तेन्ना हांवें एक सवाल फाटीं विचारचें, तुजें जिवीत फाटीं हाडूंक जाता गी म्हूण विचारचें. तुजें राजांव पयलें राजांव जालें, आतां राजांव नासतना उलयताय, तो येता गी फाटीं, तो सोडटा गी म्हणून विचारताय. तुजें जिवीत फाटीं हाडूंक जाता गी तुका, तुजें राजांव फाटीं हाडूंक तुका जाता गी. तुजें वगडायलें शांत समाधान निका बायलेक विचारचें, तुवें आतां नवरो पियेता पुरो शांती समाधान पुरो वगडायलाय, हे देदेस्पर जाल्ल्या दिसताय. तुजें शांत समाधान तुका फाटीं हाडूंक जाता गी. शांतीबाई, क्रिस्तीनबाई, तुजें शांती समाधान तुका फाटीं हाडूंक जाता गी. तुजो मोगाचो घरकार, तुजे मोगाचे भाव या भयण बदलनातल्यारी, तुवें क्रेजी जायनातल्यार, तुवें क्रेजी जावन नजो, तुवें क्रेजी जावचें तांच्या विशयांत. तो नवरो पियेता म्हणजे क्रेजी जाल्या, तो बापूय पियेता पूत क्रेजी जाल्या. तशें क्रेजी म्हणटा आमी. क्रेजी जायनातल्यार तुवें भायर येजें. तुज्या क्रेजपणां तावन क्रेजी जाल्या पळय, तांतल्यान तुवें भायर येजें. ताणें पियोवणें सोडिनातल्यारय तुका भायर येवंक जाता. तुका इंट्रस्ट आगी म्हूण विचारचें. तुवें पळय इतलें न्हवऱ्याच्या विशयांत पियोवणें म्हणून तूं देदेस्पर जालें पळय, तांतल्यान तुका भायर येवंक जाता. तूं भायर येता गी, तुका इंट्रस्ट आगी तुका भायर येवंक. ताचें पियोवणेचें सोड, तो पियेता पियोवन आसूं दी, तूं सोड. तूं काय तो पियेता म्हूण सगळो दीस चिंतचें, ताच्या फाटल्यान दोनचें तें हांगच्यान तुका भायर येवंक जाता. तुका भायर जावन येवंक इंट्रस्ट आगी म्हणून. 95% म्हाका सांगतात काले म्हळ्यार म्हाका तें इंट्रस्ट ना, म्हाका ताका बरो करचें, ताका सोडून रावंक म्हाका जायना, ताका ताजो पियोवणें रावयले शिवाय सोडिना, म्हाका वगत रावंक जायना, म्हाका भायर येवंक नाका. म्हज्या हें क्रेज जाता न्हू, हांव क्रेजी जाल्यां, हें क्रेजी जावन म्हाका भायर येवंक नाका, म्हाका इंट्रस्ट ना, भायर येवंचें इंट्रस्ट ना. ताचेच तुवें फाटल्यान पडोवन ताका सोडिना हांव. हिणें इतलें 2-3 वर्सां ताका थंय हांगा व्हरून केलें कांय ना, तो मस्त पियेता. तूं भायर येताय गे म्हूण देखून म्हज्या मोगाचें पयलें म्हज्या मोगाचो पयलें भायर येवन दी. आनी हें मोसाचें हें कोडिपेंडन्स, हें मोसाचें पाठाक, हें मोसाचें गाताचें, हें मोसाचें आनी गाताचें, हें कोडिपेंडन्सी म्हणटा. कोडिपेंडन्स ताचे वयर हांवें डिपेंड जावचें, ताचे वयर हांवें बारगालचो पियोवनाच्या मनशाचेर बायलेचो कोडिपेंडंट. ताचें हांवें जे जाल्यार ताचेर बार घाल्यार मात जाता, नातल्यार ताका कोडिपेंडन्स. एक एडिक्ट, हें एक कोडिपेंडन्स, एक एडिक्ट. ताच्या फाटल्यान पळोवन ताका वेटून ताका थंय व्हरून आंगा व्हरून तांतू आमाल सोडोनच्यान घाल, आका सोडोनच्यान घाल, कोडिपेंडंट जावचें एडिक्शन. ही काय एक एडिक्शन. ताका बूस सांगल्या शिवाय, ताका उलयल्या शिवाय इका गोद्रो तें इल्लेशें आळू केल्यार मात समाधावचें, हिचें एडिक्शन. देखून त्यो समा सोडी जाय. हें ताणें सोडी जाय. ताणें सोडलें म्हणलें खेळस घुसपट गोंदळ, ह्या घुसपट गोंदळ तिका जायना. देखून तिका कोडिपेंडंट जावन कंट्रोल करूंक जाय. हांव कोडिपेंडंट, तुका हांव कंट्रोल करता म्हणलें जाय. तुका अनकंट्रोलेबल, ताका कंट्रोल नियंत्रण, पिवंड्याक नियंत्रण करूंक कोणाकय जायना. पिवंड्याक कंट्रोल करूंक कोणाकय जायना. पिवंड्या लागीं खेळचें तुजें म्हजे लागीं चलना, ताच्या लागीं खेळचें. पिवंड्या हिणें तिच्या न्हवऱ्या लागीं खेळचें, तो घट्ट पियेता सकाळीं उठून, पियल्या उपरांत हिणें ताच्या लागीं खेळचें. पळय तुजें म्हजे लागीं, तुजें चलना म्हजे लागीं, तुजें चलना म्हजे लागीं, कांय चलना, तोंड डांप अशें पुरो म्हणून हिणें खेळोवचें ताका. हांव तुका हँडल करता गी नांगी पळय, तुका बागयता गी नांगी पळय, तुका मॅनेज करता गी नांगी म्हणचें भ्रामे हेचें. तुका हांव मॅनेज करता, तुका हँडल करता म्हूण आमचे कडेन सांगचें. हें तुजें पिशेंपण म्हूण तुवें जाणा जायचें. तूं ताचो मोग करिनाय म्हूण हांव सांगना. तुवें ताका जाय तें बेश्टावंक नाय, सोरो सोडू म्हणून हांव सोडून येता म्हणून तुवें बेश्टावंक नाय म्हणून हांव सांगना. तूं ताचे मुखार घट्ट रावन फेस करूंक नाय म्हणलें न्हय. हें
तशें म्हणून हांव सांगना न्ही म्हण तुवें घट्ट रावून ताका तुजें प्रॉब्लेम फेस केलाय तुवें ना म्हणना तुवें ताच्या लागीं जायती परतून मागून येपटीन सोरो सोड सायबा म्हणून मागोवंक नाय म्हणून हांव सांगना तुवें मागलाय हें अल्टिमेट हांव तुवें घालून हें निमाणें सांगता आयच्या दिसांत हांव तूं सोडिनाय जाल्यार आमी घर सोडून चलता अल्टिमेट हांव तुवें घालाय ताणें सोडिजत म्हणून घालूना घालाय म्हणून तुवें घालूनाय म्हणून हांव सांगना तुवें घालायत ताका तूं जाय तितलें एनकरेज केलें उत्तेजन दिलें सोरो सोडबा आमी बरीं जाता हांव तुका बरें करून पळयता हांव तुका बरें कर रांदून वाडटा भायर जावन आयिल्लो तूं काम केलें ह्या नमणेर कित्याक पियेताय 2 वर्सांत हांव सोडबा म्हण तुवें सोडल्यार आमी बरीं जाता हांव सोडया आमी बरें जिवान जिवया तुजी साखरी कणता हांव रावता म्हण तुवें ताका एनकरेज करूं नाय म्हण हांव सांगना तुवें एनकरेज केलाय तुवें ताका कितें फावटी बेश्टवनाय म्हण हांव सांगना कितें फावटी ताका बेश्टेलां हांव तुका सोन चलता एक सुरो पळोवन पिवून तुवें वळवळोन माराजे म्हूण ताका बेश्टेलाय तुवें ना म्हूण हांव सांगना तरी तुवें हें सगळें केलाय तें नीज तें पिवणें सोडतात ताका केन्ना सोडूंक जाय तेन्ना मात्र ते सोडतात तुवें ताका बेश्टयल्यार न्ही तुवें ताचे कडेन स्ट्रगल केल्यार न्ही तुवें ताका थंय व्हरून गेल्यार हांगा व्हरून गेल्यार तो फाटी येता आनी पियेता ताका केदाळा सोडूंक जाय त्या दाळा मात्र सोडटात ते पिवंडे आहात पळय तांकां पिवणें तुवें सांगल्यार सोडिना तांकां केदाळा ते सोडिचें पळय त्या दाळा मात्र ते सोडटात पिवणें सोडटात सवाल हें की तूं स्टॉप करूंक तयार आसाय गे सवाल हें की तूं स्टॉप करूंक तयार आसाय गे तुजें जिवीत फाटी हाडूंक तें रोडोन मुखार गेल्लें आतां इल्लें संतोश घालून पयलींच्या बरी जिवंक तूं तयार आसाय गे तूं तयार आसाय गे तूं स्टॉप करूंक ताच्या फाटल्यान पडचें आनी सगळो दीस ताच्या विशयान चिंतचें हें स्टॉप करूंक ताणें पिवून स्टॉप करचें दुसरी गजाल तुजें हें एडिक्शन ताच्या फाटल्यान पडचें आनी तूं एक लब्धोनी तुका आयल्या तो जायत ताका उलयजत ताच्या फाटल्यान पडयचत सोडयता म्हणून तुका दीस रात म्हणूंक जायत ह्या संगतीत हांव तूं तिके स्टॉप करूंक तयार आसाय गे तुजें जिवीत फाटी हाडटाय गे ताका एक प्रोग्राम आसा पिवोन सोडूंक रिकवरी करूंक रिकवरी प्रोग्राम म्हणटा ताका सायकोलॉजीन आमी रिकवरी प्रोग्रामा ते देखून ते वेलांगणी वाडान कांगनाडी आनी मुस्तोतान डी एडिक्शन सेंटर्स जाल्यांत तांचे रिकवरी प्रोग्राम आसात तुकाय एक प्रोग्राम आमी आसा तुकाय ताच्या फाटल्यान पडटाय न्ही तूं हांव बायलो म्हणून सगळो दीस तूं ताचें पिवून सोडयता तूं फाटल्यान पडटा तुकाय एक प्रोग्राम आसा रिकवरी प्रोग्राम आसा ताच्या फाटल्यान पडल्या हांव मुखार गेले तूं तें पुरा सोड न्हू तुवें आदल्या जिविताक फाटी येवंक तुकाय एक रिकवरी प्रोग्राम आसा म्हूण तुवें चिंताचें आनी तें कळलें तें अत्मीकपणी मांडून हाडिल्लें एक प्रोग्राम स्पिरिच्युअली बेस्ड प्रोग्राम ऑफ रिकवरी तुका आसा तेन्ना तुवें वगडायिल्लें शांत समाधान तुवें वगडायिल्लो संतोश तुवें वगडायिल्लें तें राजधाम तुवें वगडायली ती कुर्पा ती वगडायली तुजी सोस्तीकाय सगळें तुका फाटी मेळटा त्या वेळा कुटुंबांत नंदन सूख संतोश समाधान कुटुंबांत रास करता पिवंडो लोक पिवच्या दिसा त्या केदाळ जाय तेदाळ तो सोडटा पूण तुवें सोड न्हू तुवें तुज्या प्रोग्रामांत अत्मी प्रोग्रामांत मेळोवन वचाचें एक भयण ताचो कुठीन पियेतालो अशें हें तिका सांगलें हांवें सांगलें तें पयलें ताच्या फाटल्यान सोडूंक पाट सोडनातलें मार कळ्ळें दोगां भुरग्यांक काडून ताच्या कुटुंबाक जोरलो वो सोडचो मनीस न्ही वो कठीण पिवंडो जाल्यार कठीण तें राती दवलें ताच्या घरा वचून घरच्यांक आनी पुरो सांगलें पुलीस स्टेशनाक पयल्यान सांगलें म्हाका सुद्दां ह्या नमणेर कशें हांव 2-3 कंप्लेंटां दिल्लीं आमी सांगलें परां ती कंप्लेंट बेश्टेन दी म्हूण आनी दिल्लें म्हाका मारता म्हूण आनी पुरा मागीर ते मोदें पडना म्हणालें तुमचें कुटुंबाचें घोव बायलांचें हें झगडें आमी तातूंत मोदें पडना पुलीस म्हणालें स्त्री संघटने स्त्री पुलिसांनी तांणी तशेंच म्हण आमकां मोदें पडोवंक जायना हिणें मार खावन तो कसो मनीस पिवून मारतालो पिवून कश्टितालो एक दोगां भुरग्यांक म्हणून राती कट्ट पिवून पडल्या वेळार एका भायर गेल्लें ताणें जेन्ना हरशेंच्या बरीत गेटी कडेन बसून आसता पावसाक ही गेली एक रिक्षा काडून एका सैऱ्यांच्या घरा गेली ती सैरीं बरीं मनशां तांणी रिक्षाचे पयशे रिक्षा घरा धाडलें कोण म्हण ताका आजीक गुत्तू ना तो कोण रिक्षा ताका सांगनाका म्हण सांगलें हिणें वाटेन रडलीत ती ताचे कडेन सांगून तो बरो मनीस तो ताका व्हरून ते पायलो आनी तो आयलो आनी हिणें तांच्या घरांत हांव तांच्या कुटुंबाच्या घरा एक फोन केलें आनी थंय त्या भुरग्यांक तांणी म्हळें आमी पळयता म्हणून तांकां हांवें आसलीं प्रायवंतान तांकां एकच चडून ते भायर गांव काजर करून दिला
आनी तांच्या घरा एक कामाचें आसा तें म्हणालें हांव पळयतां भुरग्यांक तुमी वचा तांच्या घरा भुरग्यांक सोडलें पयस हाका गुतूच ना खंय आंत म्हूण एका इस्कालाक घालें ताणें उलोवन ती बरी मनशां ती दुसऱ्याच गांवांत वय थंय घालें भुरग्यांक आनी हाका ताणें ट्राय करून तें इस्रायल गेलें इस्रायल वचून ताणें ताचेंच घर बांदलें ताचें घर बांदलें जागो कोणेलो घर बांदलें आमी फोनार आमी ताका मार्गदर्शन दितालीं हांव आनी भुरग्यांक बरें शिकयलें भुरगीं बरीं शिकलीं वयर आयलीं इंजिनियरींग केलें दोगांयनी भुरग्यांनी आनी तें घोव तसलो जाल्यार ताणें त्यो कुतल्यो कश करून तें वयर आयलें म्हणून ना वयर आयलें वो पिवन 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 मागीर दीस कळ्ळें आपूण वाचना म्हण मग ताणें एका दिसा पिवोन सोडलें तोय बरो ताचे दिल्लेशे पयशे पुरा गेल्ले परतून तां काम करता आसलें तें काम धरून बरो जालो तोय रडलो हांवें ताका कश्ट दिलें म्हणून तो वळखलो बायलेक परतून एक जाता म्हणलो मागीर ताच्या पिडेक आनी त्या वखदांक ताका गोडलें पुरा ताका जालें पूण तो त्या पिडेतावन भायर आयलो परतून तो इल्लो बरो जालो मागीर आमचे हरशीं आयलो मागीर आमकां पुरा कळ्ळें ताचे समोर रडलो तो बदलला म्हणून कळ्ळो मागीर बायलेन ताका परतून स्विकार केलो ह्या गांव ताचें पुरो एकून गेलां हांगा आसलें बैतावन केल्लें पुरा बायलेन ताका स्विकार केलो आनी तें बायले वटू समाधानान तो आतां जियेता देखून तुवें बायरेचें पयलें मोगाच्या न्हू दुडवाची आशा दुडवाची लाभदोनी सोऱ्याची मात न्ही दुडवाची आस्तीची लाभदोनी काळजांत रिगल्यार तें आमकां कशें आमकां खंय व्हरून पावता म्हणून पळया एक दुखाची गजाल तुमकां सांगता आयिल्ल्या वार आमी आयकल्ली तरणाट्यांनी हप्त्याक 70 हावर्स काम करी जाय म्हणलो इन्फोसीसचो सॉफ्टवेअर कंपनीचो संस्थापक नारायण मूर्ती म्हळ्यार ताणें म्हळें 70 वरां काम करचें एका हप्त्याक म्हळ्यार दिसाक 14 वरां काम करी जाय म्हणजे सकाळीं तरणाट्यांनी सकाळीं 10 वरां कंपनी भितर इगाचे आनी राती 12 वरां म्हणसर मध्या राती म्हणसर तांणी काम करीचें सक्सेस यशस्वी जाय तर 14 वरां तुमी काम करीचें म्हणलो नारायण मुर्ती तजळ्या विस्तार मुळ्या व्यक्तीन असलीं उतरां म्हणलीं आमकां समेस्तान दुखलीं सक्सेस यशस्वी तुका कॅरियरांत जायचें जाल्यार 14 वरां काम म्हळ्यार सकाळीं 10 वरां तुवें कंपनीक येजें काम बसाचें काम करूंक रातीं 12 वरां म्हणसर करीचें मागीर येजें रांदीचें खायचें न्हिदाचें कितके वरां न्हिदाचें तांणी न्हीद खंय मेळटा तांकां सकाळीं उठून परतून दवरचें आनी तुवें 10 वरांचेर कंपनी भितर काम करचें 14 वरां काम करीचें म्हणलो ताच्या फाटल्यान ते एक पावना 1-2 दिसा उपरांत महिंद्रा कंपनीचो महिंद्रा कंपनी CEO CP गुरुनानी म्हणलो इंडिया इकॉनॉमिकली सुपर पावर जायचें जाल्यार इंडियांत तरणाट्यांनी गोळोवन पयशे जोडून इंडिया इकॉनॉमिकली सुपर पावर जायचें जाल्यार सकाळीं 10 वरां तावन रातीं 12 वरेक काम करीचें म्हणून ताणें परतून समर्थन केलें ते महिंद्रा कंपनीच्या CEO हाचे वयर सुब्रमण्यन L&Tचो कंपनीचो CEO म्हणलो आयताराय तुमचें काम करीचें तुमी आयताराय तुमी सकाळीं 10 वरार येजे रातीं 12 वरार म्हणसर बसाचें आनी काम करीचें काम करूंक तुमकां कित्याक जायना आयताराय येवंक म्हाका तुमकां आयताराय काम करूंची सकत आली जाल्यार तुमकां आयताराय हांव काम करूंक वडता आसलो आयताराय तुमकां घरा बसोवन दितो ना म्हणून तो म्हणलो हें भारी पश्चाताप भोगता आमकां तुमकां आयतारा काम करूंक म्हाका दिवंक जायना न्ही म्हाका तें बारी पश्चाताप भोगता म्हाका म्हणलो तो तुमी कितें तरणाटे घरा बसोवन तुमी कितें तुमच्या बायलेच्यान तोंड पळोवन सगळो दीस आयतारा बसतात की म्हणलो खयलीं उतरां ताची हे कंपनीचे व्हडले मनीस फोकोळ ठोळ्ळो उलोवणें ठोळ्ळो फोकोळ व्यक्त स्वार्थाचें उलोवणें कामा खातीर सगळें सॅक्रिफायस करी जाय आनी कामा खातीर तुजें वर्थ कितें तुजें किंमत कितलें तुजें मोल कितलें हें कामान निर्धार करचें आनी देवाचो पळय गी वो बंडवाळ वो पळय गी देशाचो बंडवाळ वर्तो करूंक देशाचो बंडवाळ वर्तो करूंक तूं सगळें सॅक्रिफायस तुवें करीचें तुवें पयशे बोदी करच्या खातीर सगळें तुजें जिवीत त्या सॅक्रिफायसाच्या पयशांच्या आल्तारीर तुवें तुका भेटयचें
हे दीस सकाळीं 10 तावन राती 12 वरां वाजे म्हणसर काम कर. तदळा तुजी भलायकी कितें जाय, तुजी भलायकी, तुजें कुटुंब, तुजी फॅमिली कशें रावात, तुजी आंतरीक शांती, तुजें आंतरीक बळ खंय वचून पावात, तुजें मतीचें सूख समाधान खंय वचून पळयता, तुज्या मनस्थिती खंय वचून पावात. हें पुरो सोडून सोडू तुकाच तूं बली भेटय म्हळ्यार चड काम कर, सांडूंक वय जोडूंक उत्पन्न जावचें सोडीत उत्पन्न प्रोडक्टिविटी सोडोवंक सगळी तुजें काम कर, प्रोडक्टिविटी सोडोवंक, आर्थीक वाडावळ ती जावंक. आमी नीज वाडावळ उत्पन्नता ट्रू प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल ग्रोथ हाडूंक जाता. ट्रू प्रोडक्टिविटी म्हळ्यार नीज वाडावळ सस्टेनेबल ग्रोथ हाडूंक जाता. भलायकी बरीत काम येयल्या दोरी मात, काम येयल्या भलायकी आयल्यार तुजें कंपनींत पयशांचें ग्रोथ, इकॉनॉमीक ग्रोथ जाता. बर्नआवट जोरून गेल्ली कूड काम येयली म्हणल्यार जिवनांतले अर्दे जिवाचे काम येयली आसून खंय तुमकां कंपनी वयर हाडूंक जाता, पयशे वयर हाडूंक जाता, जायना. भलायकी वंत काम येयल्यांची भलायकी गरजेची. कितलीं जाणां तरणाटी चड काम करन थकल्यांत, निराशे जाल्यांत आनी स्टंटांनी पुरा घालां, काळजाक स्टंट घालां, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तरणाटे डायबिटीज, BP, निरंतरी वद्दाडचें दुडवा खातीर काम म्हणचें हें व्यर्थपणा विशीं, ह्या व्यर्थपणा विशीं आयचें वाचपा आमकां सत्राय दितात. आयताराचें वाचपा आमकां सत्र दितात. व्यर्थ सगळें व्यर्थ हें म्हणटा आयचें पयलें वाचप. मुगाच्या न्हू उपदेशक सांगता गी पयल्या वाचपांत आमी केलें वावुरचें उत्साहान वावुरचें. आनी वावर करिनातल्यार, काम करिनातल्याक सगळें सोडून येचें. आमी हुशार गायन वावुरचें वावर करनातल्याक आमी जोडुल्लें सगळें वावर करिनासतना आळसायन भरिल्ल्याक आमी सगळें सोडून वयचें. हें व्यर्थ म्हणटा तो. वो एक अन्याय म्हणटा तो. हांवें काम करचें आनी कांय काम करनातल्याक बसून कांय सगळें दिवन ठाणें पुरा पिड्ड्यार करचें. हें व्यर्थ म्हणटा तो. कश्टान मिनेतेन केल्लें ताका कितें फायदो. इतलें कश्ट काण तुवें, इतलें मिनत करन, इतलें परगांव वचोन, कुटुंबा पुरा हांगा सोडून, खंयच्या फंक्शन वचनासतना, कुटुंबाच्या खंयच्या बऱ्या पाल्याक वचनासतना भायर एकल्यान जिवन त्याग करन जोडुल्लें व्यर्थ न्ही गे. ताचें काम एक व्हड त्रास, ताच्या मतीक समाधान ना, हें व्यर्थ. कितलीं भुरगीं आयकनात, कितलीं भुरग्यांनी बिजनस करन बापायन गल्पांत जोड नाडलें, सगळें निसांतान केलां हांगा बिजनस घालना आनी पुरा जबाबदारी नासतना घालचें आनी गांव भोंवचें हांगा बिजनस संपूर्ण बुडोवन गेला. देखून संपूर्णता जोडी जाय आत्मीक संगती, लव आनी लौकीक संगतींनी न्ही. आद्यता प्रायोरिटी दिजे आमी आत्मीक संगतींक दिल्यार मात्र लौकीक संगती आमकां उपकाराच्यो लाभाच्यो जातात. आसलें पावना, कितलें आसल्यारय पावना, सर्तीक जाय म्हणली आशा अत्रेक जिणेंत सडटात. जिणेचो संतोश हें नास करता. सगळी आसोनी जिणेंत तृप्ती, सॅटिस्फॅक्शन नातल्यार कितें फायदो. बोधीक संपादन करूंक करशिल्लो वेळ, बोधीक संपादन करूंक केल्लें काम सगळें व्यर्थ जाता न्हय गे म्हणटा उपदेशक. संवसारी संगतीक चडतीक अभ्यास बरो न्ही. चडतीक तो अभ्यास चडतीक अभ्यास बरो न्ही म्हणटा उपदेशक. हें एक बॉम्बे पुजा विशीं म्हणटा तो. तें तशें ताका बगता. कशें पळय गे, बॉम्बे पुजा म्हळ्यार रुपण्यांक पुजा मात्र न्ही. एक रुपणें दवरून ताका पुजा करची न्ही. बगार बोधिकाक आशा दवरून खंय म्हजें मोण, खंय म्हजें काळीज हांव दवरता गे तें बॉम्बे पुजा जाता. जर तर म्हजें काळीज देवा थंय आसा गे, निजा देवाक हांव पुजा करतां. जर तर म्हजें काळीज बोधिकाक दवरलां गे, म्हज्या प्रमोशनाक दवरलां गे, निरंतरी कामा फाटल्यान कामा फाटल्यान सगळो दीस काळजांत मनांत काम दवरून दुडू मेळटा म्हणल्यार एराद्यान काळजांत
देवाच्या जाग्यार देवाक दिज्या स्थानार आज म्हज्या खामाक म्हज्या दुडवाक म्हज्या सांबाळा दवरनो तेंच म्हजी भद्रती तेंत म्हजें सेक्युरिटी उद्देश जिने शेवटो पयशे करसोत म्हजो जिने शेवटो आनी दीस इज द पर्पज ऑफ माय लायफ पूण हांव लेखटांगी त्या दाळ ती संगत ते पयशे ते बौद्धीक ते सगळें बॉम्बेन पुजा जाता काम एक बॉम्बे बौद्धीक आनी एक बॉम्बे आनी एक मुर्ती जाता आनी ताका आमी आमची भलायकी सॅक्रिफायस करून दिता आमकांच आमची जिणी ह्या बॉम्ब्यांक आमी भेटयता आनी ताका पुजा करता आमच्या कुटुंबाचो वेळ ताका सॅक्रिफायस करता आमच्या कुटुंबाचो संबंध आमी ताका सॅक्रिफायस करता सॅक्रिफायस करून आमी ताका भेटयता कुटुंबाच आमचे संबंध ताका सॅक्रिफायस करून भेटयता आमी ताका आमचें आत्में मागणें नासतना बरी भेटयता जर तर काम म्हणून मागणें करनार आमचे आत्मे मरतात आनी आत्मे ताका बली भेटयल्या बरी जातात हें आत्मीक मरणाक व्हरून पायता इट इज स्पिरिच्युअल डेथ ए कायंड ऑफ देखून ताच्या बदलाक पळय गी बदलाक सांत पावल सांगता आत्मीक संगतीक त्यो सोदा तुमी त्यो तुमकां सत्नाक तुमकां जिवितांत संतोश हाडटात समाधान हाडटात तृप्ती हाडटात आत्मीक संगतीक वत्तू दिया काम जाय बौद्धीक जाय पयशे करा आत्मीक संगतीक सोडी नाकात म्हणटा जेजू वांजेलांत पिशा ग्रेस्ताची ओपार सांगता ताका फेरगो उरता बारी फसल जाता बारी बेळ्यान जाता जिणेंत यशस्वीतो जाता तो फोकस एक्सपान्शन करूंक आणखी एक्सपांड व्हड करूंक वाडाडूंक चिंता कोठारां मोडटा म्हजी आसलीं कोठारां मोडटा व्हडलीं कोठारां बांदता आनी ताणें जमो केल्ले आस्तीचेर आपलें हॅप्पीनेस आपलें सूख संतोश समाधान म्हज्या आस्तीचेर जमो केल्ले आस्तीचेर आसा म्हूण तो पाती येता आनी तो लेखता आस्त आसल्यार हांव शांती समाधान आसा म्हणून रेस्ट कर बा पिये बा म्हाज्या मार बा म्हाज्या मार बा म्हूण तो ताका तो उलोवन करकण येता हेरां कडेन ताच्या कडेन तो स्ट्रेस उलयता तरी देव ताका पिसो म्हणटा तरी ताका ताचे कडेन आस्त आसा तो म्हाज्या कर म्हणटा म्हाज्या मार म्हणटा हॅप्पी जा म्हणटा तेदा देव ताका व्हडलो पिसो म्हणटा मोगाच्यानो कित्याक देव ताका पिसो म्हणटा मनशा जिवीत बदीकाचेर वंदोन ना आस्त बदीकाचेर मनशा जिवीत वंदोन ना इल्लें कम्फर्ट सुशेगाद बदीक हाडटा वय पिडा शिडा मरना तावन ताका आमचो जीव वाटोवंक बदीकान जायना आयल्या वारी एक मस्तू ग्रेस्त व्यक्ती आमचे थंय आयलो आनी मस्तू ग्रेस्त तो आमकां मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणलो म्हजी पतीन वळवळटा कितले पयशे खर्चूंक हांव तयार आसा पूण तिची पिडा केली म्हळ्यार कूड ल्हान जावची तिची पिडा फाटी हाडूंक कितले पयशे खर्चूंक म्हजे कडेन आसात देखून ती मागीर निमाणें अकालीक मरान उण्या प्राय तरणाट्या प्रायार अकालीक मरान ती मेली तरणाटीत ती तिची कूड ल्हान जावन पिडेस्त पडली ती कितलो दूड आसल्यार तिचो जीव वाटोवंक तांचे वरवीं जावना म्हण तांणी दुकान गेलेलीं जेजू परिश्रमा हार्ड वर्क करचें काम करचें आनी मिनेत करची ताका विरोध ना एगेन्स्ट ना तुजें एम्बिशना वयर जे म्हणलें आशा एम्बिशनाक जेजू एगेन्स्ट ना पूण तुजें प्रायोरिटी बॅलन्स आनी प्रायोरिटीजाचें बॅलन्स हें आसा जे बॅलन्स करीचें म्हणटा जिणेंत जेजू पयलें तशें म्हळ्यार बॅलन्स कर म्हळ्यार कालें कामारच पडलाय गी मागण्याक वेळ मेळना गे तुका कुटुंबा संगी करसूंक कुटुंबा सांगाता जेवण जेवंक टायम तुका मेळना गे तुज्या भलायकेची कुडीची भलायकेक सांबाळूंक तुका वेळ मेळना गे इल्ली एक्सरसायज करूंक तुका वेळ मेळना गे हें बॅलन्स कर म्हणटा सांबाळ आनी हाका दोनांयकी तुजो वेळ बॅलन्स कर तुजी मोन दोनांचेर घाल तुजें गमण दोनांचेर घाल बॅलन्स कर म्हणटा जेजू बँकांत दुडू मात्र न्हय पगार आद्यता दिजे बॅलन्स करूंक संबंध जाय तुका दया जाय तुका आत्मीक अंतरीक शांती जायचे आत्मीक शांतीची वाडावळ जायचे हें बॅलन्स करीचें तुवें टायम ताकाय दिजे कामाक संपादन करूंक बदी करूंक वेळ दिजे आनी तुज्या जिणेक कुटुंबाक वेळ दिजे
तिसरें म्हळ्यार आद्यता बॅलन्स करचें. आद्यता खंयच्याक तुवें दिताय खंयच्याक दिनाय. पयली संगत कितें मागीरची संगत कितें गे म्हण पळयचें. काम आनी इतर संगती तुज्या जिणेंतात सारको विशय तुवें घेवचें. रेस्ट काणयचें. कामा फाटल्यान बदीक पयशे एक्स्ट्रा टायम मेळटा पयशे मेळटात म्हणून सगळो दीस काम करचें न्ही. रेस्ट काणयचें विशय काणयचें. दूड मेळटा म्हणून कामच करचें न्ही. एकलो भाऊ रिग्गांत आसा 1 म्हयनो ताका दर्यांत काम, पूण ताणें आनीक म्हयन्यान कोणी नासल्यार गरज आसल्यार ताका विचारतात तुका 1.5 सांबाळ दिता म्हणून. ताका 6 लाख रुपये सांबाळात. 1.5 म्हळ्यार आनी 3 लाख कुठ जातात रजेर काम केल्यार. 9 लाख मेळटात म्हणून वो घरा येवन कुत्त येना, थंयत काम करता. ताची भलायकी देखून तो एक फोन केल्यार कठीण रागान उलयता. भुरग्यांक पयलीं अशें उलयनासलो, रागान उलयता. पिसांतूर जाता म्हणटा आनी एक थोर जाला पूण पयशांची ताशा ताका. हें तुवें बॅलन्स करचें. आनी ती विरोध रावचें. तुका टायम दिता की लेबर एक्सप्लॉयटेशन करतात. उणें सांबाळ, फेर वेजस मेळनात. तुवें फेर वेजस सांगता तुवें रावचें. आद्यता देवाचें राज सोदूंक तुवें देवाचें राज सोदलें गी. स्वता तुमी पयलें देवाचें राज म्हणटा जेजू. आमचो जेजू, तुज्या आनी जेजू मदलो संबंद, आमचें काम, आमचें आमच्या बदीक कशें करचें म्हणून जेजूसान म्हज्या मदल्या संबंदां आमकां गायड करता. आमचो जेजू मदलो आमचो संबंद सांगता. हांवें कशें काम करचें कितलें जोडचें म्हूण सांगता. वांजेलांत जेजू संपूर्ण सत, संपूर्ण जेजू नीत, संपूर्ण सत तो तरी तो त्या व्यक्तीक मोदें पड. म्हज्या आनी म्हज्या भावा मदलें आस्त वांटें कर म्हणटाना तो म्हणटाना हांव करिना. आस्त वांटें करिना तुमची. बदलाक आबलेस ग्रीडा विशयांत जेजू 17 सांगता. तो त्या विशीं उलयता. एक ओपार सांगता तो. आस्त बदीक सेड्यूस करता. आस्त बडीक भलायकी नाश करता. आस्त भलायकी बुलयता तुका सेड्यूस करता. आस्त बदीक तुका नाडटा म्हणटा. जायते जण कश्टातात वळखोंक दुडवाक आस्तीक हांव एटॅचमेंट जाल्यां. दुडवाक आनी आस्तीक हांव इतलें एटॅचमेंट जाल्यां म्हणून वळखोंक ते आयकनात, बिलकूल वळखनात. हांव इतलें एटॅचमेंट दुडवात, इतली म्हाका त्या आशेंत बुडलां म्हणल्यार ती वळखनात. आमी कश्ट काडच्यांत गांब पिळचें, जोडचें देखून आमी जाय जाल्लें इतलें करता. हें बीट करता. इतलें संपत करता. आमी इतलें जोडटा. गांपीण कश्टान जोडटा. तांतलें इल्लें कायलें करता, दान करता. तांतलें इल्लें तांकां गरजेवंतांक दिता, इल्लेशें दिता. उरलें आपणाकच दवरता. जेजू कितें सांगता आज? बदीक दुडू वायट न्हय. तें समस्सो ओगी आबलेसाचो समस्सो. आबलेसाचो समस्सो एक पाताक देखून हाका लागून ती भितरल्यान आसती दुडवाक लाभ जातात. देखून जेजू सांगता, सत्य सांगता देवाक आनी ताची खुशयेक ती लाभ जानात म्हणटा जेजू. देवाक लाभ जाचे, ताची खुशी करूंक लाभ जाचे. दुडवा सांगतात दुडवाकी बॅलन्स करचें. देवाक आनी ताची खुशी करूंक आद्यता प्रायोरिटी दिचे. सांगणी आसा तूं ग्रेस्त जाल्यार तूं इश्टांक कळटा. तूं ग्रेस्त जालोय, तुवें भायर वचून घालपाक वचून बारी जोडलोय. आतां ग्रेस्तांक कळटा तूं कोण म्हूण. तूं एक ग्रेस्त बरो आसलो म्हणून ग्रेस्तांक तूं कोण म्हणून तुज्या इश्टा मंत्रांक संबंदांक कळटा. तूं दिवाळी जावन पडल्या वेळार तुका कळटा तुजे इश्ट कोण म्हूण. तुवें पडल्या वेळार कळचें. तूं दिवाळी जाल्ल्या वेळार तुका कळटा तुजे खंयच्या टायपाचे इश्ट म्हूण तुका कळटा. तूं ग्रेस्त जाल्यार तांकां कळटा तूं कोण म्हूण. मुखाच्यान आस्त बदीक आसल्यार व्हडना. आस्त बदीक अती आशेवचें बरें न्ही. डिझायरींग पोजेशन टू मच बरें न्ही. कित्याक म्हळ्यार आस्त आशिल्लें तितलें मेळ्ळ्यार म्हाका सॅटिस्फाय दिता. इतले करोड हांवें आस्त आशयल्या, तितले करोड मेळ्ळ्यार म्हाका सॅटिस्फाय जाता मेळटा म्हणल्यार सारकें चिंता आपणी म्हूण हांवें वांजेलाचें एक लिसांव. इल्लें आसल्यार ह्या पासांत ट्रॅपांत आमी पडटा. थोडे फावटी इल्ली आस्त आसा पूण इल्ली आस्त आसली ह्या ट्रॅपांत पडटात. मस्त करचें म्हणून ल्हान बिजनस करून कोडयाळांत 2-3 घरां काडून बरे आसले मनीस सगळें विकून व्हडलें करचें. अमेरिका आमी धाडिचे, बॉक्सायट धाडिचे म्हणून
आनी तांणी आफ्रिका वचून आस्त कोणून ह्या पासांत हेरांचे उतार आयकून आहलें पयशे पुरात दवर तांतू घालून ते येयना जालां. देवान तांकां इल्लें दुबाय ते ल्हान बिझनस दिल्ले तेत करनांगा काणयल्लें दवर काणयल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें. व्हडलें करूं देखून व्हडली आस्त मेळटा पासांत ट्रॅपांत पडोवन जो म्हणजे जो सांगता आशेल्लें बदूक म्हणल्यार म्हाका तृप्ती मेळटा म्हणल्यार पासांत तुवें पडोवन जो म्हणून आयचो वांजेल तुका दाखयता. पास कोलोगी म्हूण आमी 17 काणयेचे आस्त वांटे करूंक विनंती केल्लो व्यक्ती जेजू ना म्हणटा कितें म्हळ्यार तो ग्रीडी आबलेसान बरोल्लो तो विसरता भितरल्यान काळजांत बदीकाक एटॅच जाला तो देखून ते आस्तीचो वांटो शेअर कर म्हणटा. तो मस्तू ताचे कडेन आनीकल्या कडेन तितलें ना देखून तो म्हणटा भावा कडेन बाबा म्हजे कडेन ना म्हाका सोड हें हांवें कश्ट काडले आस्त तूं भायर वचून मस्तू केलां ह्या असो वांटो काडून म्हाका कश्टांत घालनाका म्हाकाय भुरग्यांत म्हणटा ना हो जेजू कडेन येता ताका आस्त वांटे करून सांग जेजू म्हणटा. जेजू बिलकुलाचे भितर घालना तसो काळजान पळयता हाका रवड घाला आस्तीचो अभ्यास दुडवाचो अभ्यास हाच्या काळजा रवड घाल्लो जेजू पळयता आनी जेजू बिलकुल तांकां मदें पडो आयकना. जायत्या लोकांक हें अर्थ करूंक कश्ट ती फेरनेस डिमांड करतात. हें सारकें बापायची आस्त आमी त्या भुरगीं वांटे करचे हें फेरनेसांत डिमांड करतात आस्ती वांटे करचे म्हणून. अत्पी क्रिस्तगाय अती वर्ती म्हणलें चिंता पयसो वांजेल दिता तुजे भितरली आशा कसली पळय ग्रेस्त जावंक सपनेताय सगळो दीस तुजी चिन्न ग्रेस्तकाय दुडवा फाटल्यान तेंचगी तुजी आस्त चीट केल्ल्या व्यक्तीक तसो ओत्मो सलवार करूंक त्या पाद्रबाण मागल्या बरी तुवें आनी हांवें मागचें. आमकां चीट केल्यार म्हाका एकल्यान चीट केल्लें ताणें चीट केल्ल्यान बरें जालें म्हाका चीट केल्ल्यान बरें जालें कितें म्हळ्यार ताचें ओत्मो सलवार करूंक मागचें म्हाका भाग मेळ्ळें. देखून थोडे पटी आमकां चीट केल्यार ओत्मो सलवार करचें गरज देखून आमच्या आस्त बदीक आमी जोडया कस काडया गोळया पयशे करया दुडू करया पूण त्या दुडवान आमच्या काळजाक आनी आत्म्याक रेवड घालून ताका नास करनातल्या बरी पळया. जेजून आज कितें सांगलें बॅलन्स करया जेजूक दिवचो मागण्याक कुटुंबाक संवादाक दिवचो वेळ दिवन कामाक दिवचो वेळ मात्र कामाक दिया. सगळो देवा दिवचो वेळ कामाक दिवचो नाका संबंदाक कुटुंबाक दिवचो वेळ कामाक दिवचो नाका आस्त बदी करून दिवचो नाका. आस्त बदी किल्ले आसल्यार तृप्ती आल्यार आमी पिडा नासतना हॉस्पिटलांक ताचो गळसो तकली पडापड जावन मेंटल प्रॉब्लम येवन बायपोलारगी जावन गी एंग्जायटी डिसऑर्डर जावन गी PPD पॅरानॉयड पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर जावन गी त्या पिडयेंत कसूनच्या बदलाक इल्लें समाधानान देवाक हेरांक पेल्यांक संबंदाक संतोषाक कुटुंबाक वेळ दिवन आमचे जिणी 4 दिसांच्या संवसारांत संतोषान देवाक आनी हेरांक म्हणवच्या बरी आमकांय संतोषांच्या बरी जियेया. आमेन.